पळय बाब, ह्या मुद्द्याचेर आनी म्हज्या बापायच्या शब्दाचेर म्हजी कापासिटीय ना आनी कॅपेसिटीय ना कमेंट करपाची. आतां आय अंडरस्टँड की तुमी हो प्रश्न म्हाका कित्याक विचारतात. आय एम अ बिजनसमॅन into business for 15 years. I have done a lot of social work. My social presence is quite heavy. पूण हो तुमी प्रश्न म्हाका विचारतात ओन्ली बिकॉज आय अंडरस्टँड की लास्ट 1 वर्स हांवें एक पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचेर म्हजो एक प्रेजन्स दाखयला. नाजाल्यार हू एम आय टू आन्सर दीस एंड इन वॉट कॅपेसिटी डू आय आन्सर. पूण थोड्यो गोष्टी हांव क्लियर करता कित्याक आय हॅव टू टेक अ स्टँड. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. माय फादर फॉर अस, फॉर आवर फॅमिली, फॉर पीपल, फॉर मेनी पीपल, ही इज अ ग्रेट मॅन. ताणें खूब बरें केलां, हाजे फुडेंय तो बरें करतलो. नाव एज फार एज इंडिया इज कन्सर्न, ह्या देशान न्ही लोकांक एक रायट दिला टू एक्सप्रेस देअर व्ह्यूज. सो म्हज्या बापायन ताजे विचार मांडल्या. थोड्यांक राग आयलो, थोडे दुखावले. आतां आय फील की म्हाका दिसता लोकांनी ताजेर टिका करची, लोकांनी कंप्लेन करची. हातूंत लोकांचीय चूक ना कित्याक दे हॅव ऑल्सो द रायट टू एक्सप्रेस देअर व्ह्यूज ऑर एक्ट. सो आमचे कंट्रोलान ना ते. पीपल हॅव देअर रायट आनी वी कॅनॉट डू एनीथींग एज फार एज देअर सेंटिमेंट्स आर कन्सर्न. माय फादर हॅज एक्सप्रेस हीज व्यू, बट एज फार एज आय एम कन्सर्न हाजेर आतां ह्या म्हज्या बापायच्या शब्दांचेर हांव उलोवपाक शकना. म्हाका कॅपेसिटी ना आनी कापासिटीय ना. पूण एक तुमी म्हाका हो प्रश्न विचारलो आनी म्हाका दिसलें की हांवें म्हजे विचार तुमचे मुखार मांडचे. सो एज चिराग नायक हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, हांव देवा मानपी मनीस. म्हाका आमचो सगळ्यांचो दामबाब लक्ष्मी नरसिंह, आमचें वेलंगां देवस्थान खूब मानता. हांव सगळे देव मानता, सगळे धर्माचे देव मानता. आनी एज आय एम हिंदू, आय फॉलो हिंदुइजम. हातूंत म्हजी चूक ना बिकॉज आय एम बॉर्न इन अ हिंदू फॅमिली. बट आय रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन्स, ऑल कम्युनिटीज. आय एन्जॉय each and every culture. I have traveled all over India. Culture, food, सगळे आय एन्जॉय ऑफ ऑल द कम्युनिटीज अँड ऑल द रिलिजन्स. आनी म्हजो एक जो पळय समाज आसा हिंदू धर्माचो, ताकाय हांव खूब मानता. ताजे खातीर हांवें थोडे फार कितें केलाय बी आनी फुडेंय खूब करतलो. पूण तातूंत म्हजी चूक ना बिकॉज आय डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर रिलिजन्स ऑर धर्म ऑर अदर कम्युनिटीज. सो आतां कितें म्हूण तुमकां सांगू हाजेर. आतां थोडे म्हणटले चिराग पॉलिटिकली करेक्ट उलोवपाक ट्राय करता. पूण पळय बाब, इट इज वाची वाडटा, अर्थाचो अनर्थ असो जातलोच न्ही. हाजेर हांव काय आनी फुडें उलोवपाक शकना. आनी एज फार एज माय कमेंट इज कन्सर्न, हांवें म्हजी तयारी दवरल्या फॉर समाज कल्याण. एक सगळ्या डायरेक्शनांतल्यान म्हजे छातयेचेर बाण येतले, टिका जातली, तिरस्कार जातलो. हें सगळें हांवें समाज कल्याणा खातीर हाजे फुडें म्हजेर घेवपाची तयारी दवरल्या. सो इतलें सांगून म्हाका दिसता देव बरें करूं. थँक्यू.